ready, 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 ready. Hallelujah, 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 ready, 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 ready. Hallelujah, 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 ready, 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 ready. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोरी देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोरी नितक निर्मूळ पवित्र देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोरी. Hallelujah, 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 hallelujah. Shira la bara di bara, shira la bara bara di bara di bara di bara di bara di bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, ria 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, ria 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, ria 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 ria. Hallelujah, 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 ria 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. आम्ही स्वागत करूया फादर ब्रदर फ्रान्सिस लोबो आमच्या मध्ये असतात. आजची शिकवण देऊच्या कथे ब्रदर वेलकम. वेलकम ब्रदर. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Praise the the Lord. Lord. ऐकता तुमका ऐकता ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड मोगाचो Praise the Lord. तुमका सगळ्यांक देव बरो दीस मागता हांव आनी देवाकार गान दिता हांव. काल मनशार पोर मनशार म्हाका बरी खोंकली आसली उलोवच्या परिस्थितीन नातलो. आज देवान म्हाका बरी भलायकी दिल्या. तुमकां ही शिकवण दिवच्याक फावो जाल्ल्या खातीर आमी देवाकार गांवाक लाभ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आमी कितें आयकून आसो खंयच्या विशयांत आयकून आसो जाप दिया वेगवेगळीन आमी समा समजून काणयोचे गरजेचे. खंयच्या विशयान शिकून आसो आमी नीतिवानपण आणि पवित्रपणा विषयात. पवित्रपणा. खंयच्या विशयांतले नीतिवानपण आणि पवित्रपणा. आमचे पहिले मेन टॉपिक आमची पवित्रपणा विशयांत सारकें जाणा जाया. आमची हांवें शिकवण प्रारंभ करनासचें तुमकां पवित्रपणा विशयांत कळ्ळें न्ही. आमी कितें आयकून आसो पवित्रपणा. पवित्रपणा जाप दिया त्या जाल्यार मात्र तुमकां समजता नाजाल्यार समजना मोगाचो न्हू. आमी खंयच्या विशयांत आयकून आसो पवित्रत्म्या विषयान. पवित्रात्मो न्हय पवित्रपणा विशयांत. पवित्रपणा विषयान. होलिनेस इंग्लिशान तुमकां कळयचें जाल्यार होलिनेस. खंयच्या विशयांत आमी आयकून आसो
होलीनेस. होलीनेस. होलीनेस कित्याक गरजेचें? कित्याक आमकां होलीनेस जाय? सर्गराजांत रिकोवंक वेगळी वेगळी जाप पवित्रपण दिया, वेगळी जाप दिया, नाजाल्यार आमकां शिकोवन अर्दी कुरी जाता. कोणेय जाप दिवेत, पाटी मुखार करनाकात, कोणाक कितें कळटा तें सांगा. पवित्रपण सरकार आमकां कित्याक गरजेचें? सर्गराजांत पवित्रपण रिकोवंक पवित्रपण चड गरजेचें. पळया मोगाचें न्हू हांवें दिल्ली शिकोवण तुमी सारकी जिखोवन धरूंक आसा, नाजाल्यार तुमी फटोवन पडटल्यात आनी आमी क्रिस्तांव आमी सिदा सर्गार वेतो म्हण आमी चिंतलां जाल्यार चूक समजणी ती. चूक समजणी. त्या देखून सारकें जाणा जावी आमी देवाची खुशी. हांवें फस्ट तुमकां सुरू केल्लें तशें तुज्या जिवितांत देवाची खुशी कितें जावन आसा? देवाची खुशी कितें जावन आसा? हांवें तुमकां विचारलें तुमी देवाची खुशी करूंक तयार आसात गी? सगळ्यांनी वय म्हणे. तर देवाची खुशी कितें तुमच्या विशयांत? हांवें तुमकां देवाचें उतर दिलें. कितें दिलें? 1 थेसलोनिकांक बरयल्लें पत्र 4थो अध्याय 3रें वचन. परत्यान एक फावटी वाचचें आमी. 1 थेसलोनिकांक बरयल्लें पत्र 4थो अध्याय 3रें वचन. तुम्ही भाग्यवानपणान जियेजय म्हण देवाची खुशी अनिष्कळपण तुम्ही पयस करीजय. देवाची खुशी कितें बाबा तुज्या विशयांत? भाग्यवानपणान जियेजय म्हण. सगळ्यांनी आमी भाग्यवानपणान जियेचें, वय की न्हय? वय. भाग्यवानपण आमकां मस्त गरजेचें. भाग्यवानपणा बगार आमी कोणूच सर्गार वचूंक शकना. देखून हांवें त्या विशयांत एक उतर दिलें तुमकां. हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र 12वो अध्याय 14वें वचन. परत्यान वाचून ही उतरां तुमच्या काळजांचेर बरोवन दवरा. तुमी बुकांत न्ही बरोवन काणयोच्या की तुमच्या काळजाचेर बरोवन दवरा. देवाची खुशी म्हज्या आनी तुज्या जिविता विशयांत जावन आसा. हांवें आनी तुवें भाग्यवानपणान जिवचें. हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र 12वो अध्याय 14वें वचन. पातकाचेर तुम्ही झुजल्यात वय, पूण तुमचे हेब्रेयांक रगत बरयल्लें पत्र 12वो अध्याय 14वें वचन. सगळ्या लागीं समाधानान जियोंक सगळ्या लागीं समाधानान जिवंक आनी भाग्यवंत जावंक सोदा. पवित्र जावंक सोदा, भाग्यवान जावंक सोदा. बी होली. तवळ मात्र बरोबर. सुम्याक तुम्ही पळोवंक शकतेलात. परत्यान वाच. तवळ मात्र सुम्याक तुम्ही पळोवंक शकतेलात. पवित्र जायना जाल्यार बाये तूं देवाक पळोवंक शकते गे? ना. सगळी जाप दिया. पवित्र जायनासतना तुमी देवाक पळोवंक शकतात गे? ना. पळय हांव तुमकां विचारतां 750 crore लोक ह्या संवसारांत आसात. त्या 750 crore लोक हांगा आसात म्हण चिंता. जर तर हांव हे सवाल तुमकां विचारतां, तांकां सगळ्यांक विचारतां कितल्या जाणांक तुमकां देवाक पळोवंक जाय? हर एकलो भोवशा म्हणटलो विदाउट एक्सेप्शन आमकां सगळ्यांक पळोवंक जाय, देवाक पळोवंक जाय. कितल्या जाणांक सर्गार वचूंक जाय? सगळीं म्हणटले हांव म्हाका सर्गार वचूंक जाय. कोणीय म्हाका हेमकोंडाक वचूंक जाय म्हण कोणी म्हणचो ना. वय की न्हय? वय की न्हय? वय जाल्यार म्हाका देवाक पळोवंक जाय जाल्यार हांवें सर्गार वचूंक जाय जाल्यार कितें गरजेचें? पवित्रपण. पळया मोगाचें न्हू आमकां पवित्रपणा बगार आमी देवाक पळोवंक शकना. हें जावन आसा म्हजी टॉपीक. हांवें प्रारंभ करनाची शिकवण पवित्रपणा विशयांत. पवित्रपणा बगार आमी कोणूच देवाक पळोवंक शकना. कितेंच मेळ्ळें
कितेंय मेळे इल्लेशें मेळे जाल्यार तें सर्गींच्या राज्या भितर वचूंक शकना. बुक ऑफ रेव्हलेशन उगडा पण ग्रंथ 21 अध्याय 27th वर्स वाचत ती कशें. रेव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 27. हांव रिपीट करताच एक्चुअली तुमकां सांगिचें म्हळ्यार पूण भ्रश्ट जाल्लें कितेंच कितेंच बस्ट तंतू जाल्लें. कितेंच तंतू प्रवेश जावचें ना. संत म्हळ्यार खंयच्यांत सर्गींच्या स्वर्गा राज्यांत. राज्यांत. स्वर्गा राज्यांत कितेंच मेळ्ळें जाल्लें बस्ट जाल्लें मुखार फटकिऱ्यांक वा खोटेपण आदरतेल्यांक तंतू फटकी भितर रे. प्रवेश आसचो ना. फटकी रे आनी खोटेपण खोटेपण. आदारतले म्हणूनच सर्गींच्या राज्या भितर वचूंक शकनात. ह्या जाणटी विशयांत हांवें नांवां तुमकां पुरो ह्या विशयांत हांवें तुमकां पवित्रपण म्हळ्यार कितें म्हण तुमकां कळयिल्लें आसा. कितें कळयिल्लें आसा पवित्रपण म्हळ्यार कितें. यू आर सेपरेटेड अनटू गॉड. तुमी देवा खातीर विंगड केल्लीं जावन आसा. संसाराची न्हय तुमी. संसारा प्रकार तुमी जिवंक साध्य ना. कळ्ळें न्हय. संसारा प्रकार तुमी जिवंक साध्य ना. तुमी संसाराची जावन जियेल्यार तुमी देवाच्या राज्या भितर वचूंक शकनात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया कळ्ळें न्हय तुमकां. कळ्ळें मग तुमकां. हांवें देखून हांवें तुमकां पवित्रपण म्हळ्यार कितें म्हणलें सांगलें. दोग भाग्यवंतांची शिकवण तुमकां कळयलें. कितें आमी देवा खातीर विंगड केल्ले जावन आसा. आमी देवाच्या एकवटान 4 संगत्यो हांवें अँड्रू मोरेचे सांगलें. कितें त्यो आमी देवाच्या एकवटान जिवंक आसा. आमी देव साहेबाची भागीदारां जावंक आसा. आमी जेजू बरी जावंक आसा. जेजूच्या सारक्या स्वभावाची जावंक आसा. आनी आमी देवाचें नेचर आमचें तें आसूंक आसा. आमी देवाच्या खुशेक खाल जावंक आसा न्हय. 4 संगत्यो हांवें सांगिल्ल्यो. आमचें will should be in fellowship with God. First of all, I should be in communion with God. My will should be in fellowship with God. Then I should share in the divine nature and I should conform to the very image of Jesus Christ, God's Son. Right? हें हांवें तुमकां सांगिल्लें. मगाच्या न्हू आणकी मस्त सांगलां. तुमी पयले दुसरी शिकवण तुमी सारकें बरोवन काणयोन तुमी मेडिटेट करताच आशिल्ले ह्या विशयांत. मगाच्या न्हू हांवें सर्गींचें राज उगडोवन काण घेतलें हांव. तितकें चिंतून पळया मगाच्या न्हू आमी आमचें क्रिस्तांव जिवीत तितकें ससाऱ्याचें म्हूण काण गेलां. म्हाका मस्त हें पुरा शिकवण तुमचे खातीर हांव तयार करतना म्हाकाच थरथरो येता. कामता हांव. कितले आत्मे नाश जातात आमी नेणाव मोगाचे न्हू. कितले आत्मे. कित्याक आमकां स्वताची वळख समाना. आमच्या बाबा लॅन्सीन लॅन्सी आसा ना म्हाका. बाबा लॅन्सीन तुमकां हांगा टायटल हेडिंग कितें दिलें. यू विल नो द ट्रूथ अँड ट्रूथ विल सेट यू फ्री. सत आमकां गोत्तू ना. आमी कितें चिंतलां तेंच सारकें म्हण चिंतून आमी जियेत आसा. ह्या पवित्रपण आमकां कित्याक गरजेचें. आमी पवित्रपणा बगर कोणूच देवाक पळोवंक शकना. ब्लेस्ड आर द प्युअर इन हार्ट फॉर दे विल सी गॉड. जर तर तुजें तें एक नितळ काळीज ना, निर्मळ काळीज ना, पवित्र काळीज ना. जेजून कितें सांगलां 8 भागेंत. ब्लेस्ड आर द प्युअर. Blessed are the pure in heart. वही मोगाच्या न्हू आमकां जर तर नितळ काळीज ना, नितळ अंतस्करणाची आमी नांव जाल्यार आमकां सर्गींच्या राज्यांत देवाक आमी पळोवंक शकना. त्या देखूनच मोगाच्या न्हू आमकां पवित्रपण भोव गरजेचें, अति मुख्य. आज तुमी विचारून पळया. म्हजें जिवीत पवित्रपणाचें गी. हांव सर्गींच्या वाटेन वेतेच सांगी.
देवाचे खुशे प्रकार पवित्र जालांगी ते जाल्यार तशें आसतना भोव मोगाच्यान हांवें तुमकां पवित्रपण कित्याक गरजेचें पवित्रपण कित्याक गरजेचें म्हणल्यार सो संगत्यो सांगल्यो कितल्यो संगत्यो सांगल्यो फुडें आसा सागी त्या सो संगत्यांत दुसरें पॉयंट सेकंड पॉयंट हांवें सो संगत्यो तुमकां सांगिल्ल्यो सो संगत्यो त्यो हांवें एक्सप्लेन करूं सो एक्सप्लेन करूनात पूण सेकंड आसा पळय सेकंड हांवें पयलें काणगेलें सेकंड कितें आसा पवित्रपण आनी नितीवंतपण दोनी एकामेका सांगाता वेतात जर तर तुका नितीवंतपण ना तूं पवित्रपण आपणावंक साध्य ना नितीवंतपण कित्याक गरजेचें पयलें हांवें तुमकां पयलें तें सांगलें नितीवंतपण म्हळ्यार कितें आमकां देव जेजूक सतमानलेले आमकां जेजूक कितें म्हण सतमानिलें तें पुराय हांवें सांगलें आसा सतमानलेले आमकां देव आमचें सगळें पाताक त्या शेळयेचेर घालता निरपराधी शेळी देवाचे शेळयेचेर म्हजें आनी तुजें पाताक त्या शेळयेचेर घालता म्हजें आनी म्हजी शिराप ताचेर घालता म्हजी शिक्षा ताचेर घालता आनी म्हाका निर्दोशी म्हण स्विकार करता फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका निर्दोशी म्हण थारायता देव ताचे उपरांत म्हाका देवा जेजूचें नितीवंतपण म्हाका फाव करता हें आमी आयकलें गेले त्या दोन फावटी आनी हें डॉक्ट्रीन ऑफ जस्टिफिकेशन बाय फेथ म्हणटात ताका त्या डॉक्ट्रिनाक जस्टिफिकेशन बाय फेथ हें डॉक्ट्रीन हांवें तुमकां हे काथोलीक पवित्र सभेचें डॉक्ट्रीन त्या देखून आमचे अर्ली फादर्स भगवान क्लेमेंट पेद्रू उपरांतलो नेक्स्ट पाप सैबच भोवशा भगवान क्लेमेंट ताचे उपरांत ऑरिजीन सेंट बाजिल सेंट क्रिजोस्टम सेंट जेरोम आनी पुरात ह्या विशयांत कितें सांगलां डॉक्ट्रीन ऑफ जस्टिफिकेशन बाय फेथ तांचे वर्च एक्चुअली हांवें कोंकणीन ट्रान्सलेट करून तुमकां सांगलें तुमी तें फायंड आउट करवेत तशेंच आतांचो पापसेब पापा फ्रांसिसान सयत सांगलां तशेंच आदलो पापसेब जुआंव पॉल दुसरो आनी बेनेडिक्ट 16वो आनी ते जॉयंट डिक्लेरेशन लुथरन चर्चा सांगता जॉयंट डिक्लेरेशन केल्लें त्या जस्टिफिकेशन ऑफ फेथ विशयांत आनी तुमकां कळयलां की दुसऱ्या कोणाची शिकवण म्हण चिंती नाकात काथोलीक पवित्र सभेची शिकवण आज हांव पयल्या पॉयंटाक येता सो सांगत्यो सांगिल्ल्यो तुमकां तातूंत पयलो पॉयंट जावन आसा पवित्रपण आमकां कित्याक गरजेचें ताका आन्सर कितें म्हळ्यार फर्स्ट पॉयंट पवित्रपण आमकां देवान दिवन आसचें आपोवणें जावन आसा देवानच तें आपोवणें आमकां दिलां आज त्या देखून हें देवान आपोवणें दिलां देखून हांवें पवित्र जायचें आनी हें आपोवणें दिलां मात्र न्ही म्हाका हांवें पवित्रपणाचें जिवीत जिवोवच्या खातीर कितें सर्व गरजेचें तें देवान दिलां पळयात तुमकां वेगळी तिके वाचा पयल्या सुवातेर देवान आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलां त्या देखून हांवें पवित्र जायचें देवान आज्ञा ती आपोवणें न्ही तें आपोवणें मात्र न्ही ती आज्ञा देवाची आज्ञा ती पळया लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 2 तिके वाच्या लेवी शास्त्र 19th chapter verse 2 लेविटिकस 19 chapter verse 2 इस्रायलाचे सगळे सभेकडे उलोवन तांकां अशें सांगा पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्व तुमचो देव पवित्र आतां सांगा म्हाका आमी कितें म्हणटाय बाबा वाचुल्लो देवाची आज्ञा घे या खाली अशें सांगलां देवान आज्ञा पाळी गी नाका पाळट्याचो संगी ना आमकां तुमी पवित्र जायचे
तुम्ही पवित्र जायचे पवित्रपणा बघार तुमचे बाकी खंयच्योय करण्यो कितें आसा तो तुम्ही मिसा आयकूंक पुरो आनी कितें करूंक पुरो, खुर्साचे वांटो करूंक पुरो, उपास करूंक पुरो, दान धर्म करूंक पुरो, पण पवित्रपण ना जाल्यार चलता. मागीर आमकां दामोन शिकून दितेच सादगी. तुमकां मुख्य गरजेचें पवित्रपण. जर तर तुमचें तें पवित्रपण ना, तुम्ही देवाच्या आज्ञा विरुद्ध वेतात आसात म्हूण आमकां सांगतात की कोणी म्हणी. पेद्रूचें पयलें पत्र पयलो अध्याय 15वें वचन वाचा. बगर तुमका आपोवन दिल्लो देव जशे भागेवून तसे तुम्ही सर्व तुमचे सालीन भागेवून जाया. कितें म्हणटा? आमी सर्वांनी कितें जायचें? भागेवून जायचे. भाग्यवंत जायचे. भगवान जायना जाल्यार भगवान जायना जाल्यार सर्गींच्या राजांत एंट्री ना. देवाक पळोवंक जायना. म्हळ्यार आमकां स्वताची शिकवण मेळटाच आसा गी. होय. ना. पळया मगाच्या न्हू आमचे सर्गींचे राज्यच आमी होगडोन काणयोच्या परिस्थितींत आसूं. देवान म्हाका आनी तुका वेंचलो उद्देशच आमकां गोत्तू ना. एफेसकारांक बरयल्लें पयलें पत्र एफेसकारांक बरयल्लें पत्र पयलो अध्याय 3 आनी 4 वचन वाच बाबा भयणी. हरसेलो जाव देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ता सोबे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गेची सर्व आत्मीक देणी आमच्या वयर वतूंक ताणे आमकां आशीर्वादांनी भरल्यान ताचे समोर आमी भागेवून आनी खतावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्ता थंय ताणे आमकां विसल्यात. आमचे वयर ताका आसल्या मोगा पासून ताणे आमकां जेजू क्रिस्ता थंय आपणाची भुरगीं जायशी पयलेंच नेमल्यात. ताची खुशी आनी अपेक्षाच तशी आसली. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर वाचलें कित्या खातीर देवान आमकां वेंचलां बाबा? भागेवून जावच्याक, भागेवंत आनी कथावीण जावच्याक. भाग्यवंत आनी खातावीण जावन ताचे समोर जिवच्याक. येस. आमी देवा समोरूच भाग्यवंत आनी खातावीण जावन जिवच्याक संवसाराच्या स्थापने आदी आमकां वेंचलें देवान. आनी तें जिवीत जिवच्याक आयकया सर्गींची सर्व आत्मीक देणी ताणें आमचेर ओतलां. बाये बाबा तुमी सर्व हांगा आशिल्ल्यानो आयकया सारकें. आमी आनी तुवें भाग्यवंत जायचे, खातावीण जायचे. खातावीण म्हळ्यार अनडिफायल्ड, विदाउट ब्लेमिश. आमचे थंय कितें इल्लें सयत एक आयब आसना, तिबो आसना जो तो तिबो नासल्या बरी भाग्यवानपणांत आमी आनी तुवें जिवच्याक देवान म्हजेर आनी तुजेर सर आत्मीक देणी ओतल्यांत. ओतल्यांत म्हळ्यार पोर्ड आउट, विदाउट मेजर, अबंडन्स. कळ्ळें? आतां अशें आसतना जर तर आमी जेजू मुखार उबे रावतों, जेजू मुखार उबे रावतना आमी मेळ्ळी आसूं खातावीण नांव, भाग्यवंत नांव आमी जेजू. तूं कित्याक पवित्र जावं न्ही? तुजे खातीर म्हजें रगत वारयल्लें न्ही हांवें? तुजे खातीर सर्गींची सर आत्मीक देणी ओतुल्ली न्ही तुजेर? कितें म्हणे जाप दिवंक शकता आमी जेजूक? देवाक जाप दिवंक शकता? म्हाका गोत्तू नातिल्लें म्हणूंक शकता? हांवें पवित्र जावन जियेचें म्हणलें म्हाका गोत्तू नातिल्लें. म्हाका कोणीय सांगूंकूच ना. जाप दिया. सांगा म्हाका
आमी सांगूंक शकता तशें ना. ना. देवान आमकां येदो व्हडलो शातिवंत सोडवणदार दिला. हांव केदां फाटीं सांगतालो ते खंयचे एडवर्टिजमेंट घालें भुरग्याचें एडवर्टिजमेंट माय पापा माय डॅडी स्ट्रॉंगेस्ट घालें आहलें तशें म्हाका आनी तुका देवान इतलो वर्तो शातिवंत सोडवणदार म्हाका फाव केला. ताच्या संरक्षणे खाल म्हाका दवरला. तो म्हाका राखता, तो सांबाळटा. हांवें पाताक आदार नासल्या बरी तो राखून सांबाळटा. पळया लुकाचो पयलो अध्याय लुकाचो पयलो अध्याय 74-75 वचन वाचा तिके. लूक चॅप्टर 1 वर्स 74-75. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मनांतावन आनी फावो करतलो म्हूण आमकां भियावेणे ताची सेवा करूंक. मुखार पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर. सोडयतलो म्हणून आमच्या सर दुस्मानाचो. आमचो दुस्मान कोण? सैतान. आमकां आमचो दुस्मान कोण? आमचीच कूड. आमचो दुस्मान कोण? संसार. जेजूक 3 ताळण्यो त्यो चूक. रक्तमांसाच्या होंदावण्यांचेर, संसाराचेर आनी सैतानाचेर. तीच ताळण्यो आमकां येतात. आमकां मोगाच्यो न्हू ताळण्यो येतात पूण आमकां पाताक करूंक ना. आमी पाताक करूंक देवान आमकां आपोवणें दिवं ना. आमचें आपोवणें कितें जावन आसा? सगळी आमची जिणी सरासर. आत्तां बाबा वाचलें तुवें ताचे समोर भाग्यवंतपणांत आनी नीतिवंतपणांत. नीतिवंतपणा विशयान तुमकां सांगला. होलिनेसा विशयान हांव उलयता तुसा. आनी नीतिवंतपणा विशयान ती तुमकां सांगला. आमी देवा समोर कशें जिवंक आसा? भाग्यवंतपणान, पवित्रपणान आनी नितीन. नीतिवंतपण पवित्रपणान आनी नीतिवंतपणान. कितले दीस? जिणी सरासर. करजमाच्या काळान मात्र ना. नाही. क्रिसमसा वेळार मात्र नाही. मागीर जिणी सरासर. सगळी आमची जिणी सरासर. वय की न्हय? होय. सगळी आमची जिणी सरासर. एक्सेप्शन आसा की हांवें आज कशें जीव येता, फाल्यां हांव बरो जियेता, परवां हांव पवित्र जाता म्हणून आसा की फाल्यां मजोगी परवां मजोगी. नेक्स्ट करेज्म म्हाका मेळटा गी. नेक्स्ट करेज्म मेळटा गी. कळीत ना. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise the Lord. मोगाचे न्हू 1 Thessalonians chapter 4 verse 7 वाचा. 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. देवान आमकां अनिस्कळपणान जियोंक आपोवंक नात, बगर भाग्यवंतपणी जियोंक आपयल्यात. पळया देवान आमकां आपोवणें दिवन अशें भाग्यवंतपणान जियोंक अनिस्कळपणांत पातकांत हाका ताळण्यो येतात. ताळण्यो जेजूक येयल्यो. अकलेचे घडये खुर्सार उमकळटना जेजूक ताळण्यो सैतानान ताळ्ळें. प्रयत्न केले. साकला देव. पळया आमी तुका सत मागता. ताळण्यो येतात पूण ताळण्यो आयल्यार आमी पाताक करूंक आमकां येना. आज्ञान देवान परवानगी दिवना. हांवें गर्व करूंक ना, राग जिद्द आगेतन करूंक ना, मोसर करूंक ना, अनिस्कळपणाची पातकां करूंक नात. उलोवणें पसदें उलोवणें पसदें जोक ना मोगाच्या भाव आनी भयणी. स्वार्थ, अबलासपण, ग्रीड, ग्लॅटनी, स्लॉथ, डाऊट, खोबराळें जिवीत, फोटी आनी कपटीपणाचें जिवीत, फुरफुरचें दुरसूचें,
कितेंच करूंक ना आमकां. त्या देखूनच आज आमी कशे टायम पावचो ना जाता तितलें हांव ट्राय करता कवर करूंक. आज पयले आमी पळय आमकां देवान आपोवणें दिलां मात्र न्ही, हांवें आनी तुवें देवा समोर सगळीं आमची जिणी सरासर भग्यानपणान जियेचें म्हण आपयल्लो देव आमकां गरजेचें पुरा दिलां. देखूनच पेद्रूचें दुसरें पत्र 3 आनी 4 वचन वाचा. 3 आनी 4 वचनां वाचा. दुसरें पत्र अध्याय पहिलो अध्याय 3 आनी 4 वचन. आपले पेद्रूचें दुसरें पत्र आपले वाच. स्वंत महिमेत आणि सुखांत भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमचे जिणयेक आणि खरे भक्तीक गरज असले सगळें दिलां. या आपोवण्या वरवीं अदीक वर्ती आणि मोलादीक देणी ताणें आमकां दिल्यांत. हाचे वरवीं उसद्या अवगुणांनी भरून गेल्ल्या संवसारांतल्यान सुटोन देवाच्या सैमाचे तुम्ही वांटेली जायशे केला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हांव तितकेशें पळयतलो. आतां कितें आसा परत्यान तितकें वाच बाबा. परत्यान वाच. कितें आसा आमकां इंग्लिशांत मस्त ट्रान्सलेशन्स आसात. कितें इंग्लिशान आमकां फॉर एग्जाम्पल तुमकां गुड न्यूज बायबल आसा, NRSV बायबल आसा, मागीर NIV बायबल आसा, मागीर जेरुझलेम बायबल आसा, मागीर किंग जेम्स वर्शन आसा, ESV आसा. अशें डिफरंट ट्रान्सलेशन्स आसात. डिफरंट ट्रान्सलेशनांत आमकां तितकेशें क्लॅरिफिकेशन मेळटा. आमी तें करेक्ट हांतूं कालें केलां, हांतूं कितें बरयलां, तांतूं कितें बरयलां आमी पळयलें. पूण आमकां कोंकणींत आमकां डिफरंट ट्रान्सलेशनांत कितें आमचे कडेन कॅथोलीक बायबल एक आसा तेंचें ट्रान्सलेशन परत्यान तिके वाच. परत्यान वाच तें तिसरें वचन आनी 4थें वचन तिके वाच. आपले स्वंत महिमेंत आणि सुखांत भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिल्ल्या देवान आपणाची वळख दिवन आपणाची वळख आमकां दिवन आमचे जिणयेक आणि खरे भक्तीक गरज असले सगळें दिलां. या आपोवण्या वरवीं अदीक वर्ती आणि मोलादीक देणी ताणें आमकां दिल्यांत. हाचे वरवीं उसद्या अवगुणांनी भरून गेल्ल्या संवसारांतल्यान सुटोन देवाच्या सैमाचे तुम्ही वांटेली जायशे केला. आतां पळय हांव पळयतलो मेळोना म्हाका. हांवें तुमकां ही शिकवण दिवच्या खातीर हांवें डिफरंट ट्रान्सलेशन पळयलें इंग्लिशान. ओके. हांगा कोंकणींत आपल्या स्वंत महिमेच्या आनी सुखाचे भागीदार जावचे खातीर म्हणलें तशें आसा. पूण इंग्लिशांत तुमी तितकेशें कोणी म्हण इंग्लीश बायबल जाल्यार तितकेशें वाचा तें इंग्लिशांत. इंग्लिश बायबल तुमचे कडेन आसा जाल्यार तितकें वाचा. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. By his great mercy, he has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that is imperishable, undefiled, unfading. New revised. Second Peter chapter 1 verse 3 and 4. Okay. So first verse side. 2 Peter 1 verse 3. His divine power has given us everything needed for life and godliness. His divine power. हो वर्ड इज डिवाइन पॉवर म्हणलो वर्ड आमकां
कोंकणींत आयकूंक मेळना. कळ्ळें तुमकां? हांव कित्याक तें क्लॅरिफिकेशन करचें आसा म्हळ्यार हांवें पळयलें डिवायन पावर, देवाची दैवीक सकत, ती दैवीक सक्ते वरवीं म्हाका आनी तुका देवान आतां मुखार तुमी कोंकणींत वाचल्यार समासा आपल्या संत महिमेची भागीदारां जावच्याक, संत महिमा आनी सुखांत भागीदार जावच्याक आमकां गरज आशिल्लें सगळें देवान दिलां. पूण डिवायन पावर म्हणलो वर्ड कोंकणींत ना. हांवें बाकी कितलेय ट्रान्सलेशन पळयले, सगळ्यांत तें डिवायन पावर म्हणलो वर्ड यूज केल्लो आसा. देवान आपल्या दैवीक सक्तेन, तें दैवीक सक्त म्हणटाना भोव वर्ती ती, त्या देखूनच देवान आमकां कितें गरजेचें तें पुरा दिल्लें आसा. त्या देखून आमी सारकें जाणां जावंक आसा. पळय आमकां देवान कितें आपोवणें दिलां? आमकां आपोवणें दिलां. पयल्या सुवातेर आमी जाणां जावंक आसा आमकां आपोवणें दिलां. सगळ्यांक आपोवणें दिवना. मोगाचें हांव उलयतना तुमचे कडेन सांगताच आसतना तुमी चिंती नाकात. हांव आमच्या आपोवणें या भावार्थी अनभावार्थी म्हणटाना आमचे अक्रिस्ती भाव म्हण चिंती नाकात. हिंदू, मुस्लीम, जैन, सिख, पारसी म्हण चिंती नाकात. आमी क्रिस्तांवां भितर भावार्थी आनी अनभावार्थी आसूं. आमी क्रिस्तांवां भितरच आपोवणें मेळिल्ले आसूं, आपोवणें मेळिनातले आसूं. त्या देखूनच आमकां हे हर एक उतार मस्त केअरफूल जावन आमी जाणा जावंक आसा. देखूनच हांवें सांगचें म्हाका थरथरो येता म्हणचें काल्याक कोत्तागी, कित्याक आमकां मस्त जाणांक एक एक उतराची समजणी ना. सतांगोत्तुनान आतांच पळय हांगा डिवायन पावर म्हणलो वर्ड कोंकणी ट्रान्सलेशनान ना. आतां देवान आमकां आपोवणें दिलां. कितें आपोवणें दिलां? आमकां पयल्या सुवातेर गोत्तोसिजे आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ कॉवेनंट. आमी पयलें कितें म्हणटा? पोरनो सोदलो, नवो सोदलो म्हणटा, वय की न्हय? कितें म्हणटा आमी? पोरनो सोदलो, नवो सल्लो. आमी खंयच्या सोदल्यांत आसूं? नव्या सल्ल्या. नव्या सोदल्यांत आसूं. नव्यो सोदलो कितें? नवो सोदलो कितें? देवाच्या बसवण्याचे परिपूर्णता, fulfillment of Old Testament. फुलफिलमेंट. Fulfillment of Old Testament. तशें न्ही तें सारूंक ना हांवें. नवो सोदलो म्हळ्यार कितें? नवो सोदलो आमकां पळया देव सोदलो करता. देव सोदलो करता कोणा सांगता? आपले परजे सांगता. अब्राहम, इसाक, जाकोब. तो आपणे एक आपणाक एक पर्जा जाय आपणाक, न्हय? त्या पर्जे सांगता कितें सोदलो करता पळया. ती कशें दुसरो कोरिंथीयांक बरयल्लें पत्र, 6 अध्याय 14 वचनां म्हणचेर पयलें वाचा. उपरांत 7व्या अध्यायाचें 1 वचन वाचा. तुमच्या जिणयेच्या जुवाक अनुभवते सांगतात कान दिनाकात. बगर बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन वेचें कशें? उजवाडान आनी काळोखान सांगता जियोंचे कशें? क्रिस्ताक आनी देवसाराक परस्पर संबंध कितें? विश्वासी जण बेविश्वास्या सांगता कित्याक सहभागीदार जातले? सांगा म्हाका. देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्यांक गौरव दिव्येत गाय. आमीच जिवंत देवाचे मंदिर. याशिवाय देवान सांगला तांचे मध्ये हांव मुझे बिडार करतलो
तांचे मध्ये जी येतलो हांव तांचो देव जातलो आणि ती म्हजी परजा जातली. Praise the Lord. Praise the Lord. कितें सांगता देव हांगा सल्लो करताच आसा पळय सल्लो म्हळ्यार कितें देव सांगता म्हाका एक परजा जाय म्हजी खाशा परजा जाय तुमी म्हजी परजा जातात जाल्यार तुमी म्हजी परजा जातात जाल्यार समा आयकाया तुमी म्हजी परजा जातात जाल्यार अनबाडता सगळें तुमी खान मेळय नाकात. तुमकां देखून हांवें पयल्यान सांगलें हांव अनबाडती म्हणटाना क्रिस्तांव विशयांत उलयना. क्रिस्तांवां मदें भावार्थी आसात अनभावार्थी आसात. उजवाडाक आनी काळोखाक संबंध कितें? क्रिस्ताक आनी देंवचाराक संबंध कितें? विश्वासी आनी बेविश्वासीक संबंध कितें? देखून तुमी देवाचें मंदिर देव तुमचे थंय जियेता. देव तुमचे थंय जियेता. देव तुमचे मदें भोंवता. तुमी जातले आतांची परजा तो जातलो तुमचो बाप देव. तुमी जातले आतांचे पूत आनी दुवो तो जातलो तुमचो बाप. 18वें वचन वाचलें ब्रदर? ना. ना. हांव तुमचो बाप जातलो आणि तुमी म्हजी भुरगीं जातल्यात अशें म्हणटा सर्वेस्पोर देव. देखून या 18वें वाक्य 17वें वाक्य त्या पसत तांचे मदलीं भायर सरा. तांचे मदलीं भायर सरा. कोणा मदलीं? अनभावार्थ्या मदलीं. जी कोण तुमी तुमचे मदें जी कोण अनभावार्थी आसात कशें जाय तशें जियेतात. पवित्रपणाचें जिवीत म्हळ्यार कितें गोत्तू ना. नितीवंतपणाचें जिवीत म्हळ्यार कितें गोत्तू ना. म्हेळेपणान जियेतात. तांचे मदले भायर पडा. तांची सळावळ सोडा म्हणटा सर्वेस्पोर. सोडा म्हणटा सर्वेस्पोर. जे कितें अशुद्ध ताका हात लायनाकात. हात तवळ लायनाकात. हांव तुमकां वेगेन घेतलो. आतां प्रश्न इतलोच तुका तुज्या देवान तुका वेंग्यान घेयजे की नाका? घेयजे म्हण जाल्यार हांवें संवसाराचो जावन जिवोवच्या बरी ना. देवाक जाय तशें हांवें जियेचे शिवाय म्हाका कशें जाय तशें जियोवचें न्हय. अनेक लोक कसो जियेता तशें हांवूय जियेता म्हणूंक जायना. अशुद्धपणांतल्यान भायर पडा. देव परिशुद्ध तो परिशुद्ध तुकाय परिशुद्ध जावंक आपोवणें दिता. ते आपोवणें स्विकार करचें सोडचें तुज्या आनी म्हज्या हातांत आसा. म्हाका संवसार जावन बेबदेपणांत प्रद्वारपणांत गर्वांत हागेतनांत मोसरांत खोबराळें जिवीत वायट जिवीत बुरशें जिवीत आनी तूं जिवंक जाय म्हजें चॉयस. तुमच्या मुखार जिवीत आनी मरण दवरता. जिवीत जाय जिवीत स्विकार करा. मरण जाय मरण स्विकार करा. देव हांगा आपोवणें दिता. आळे मोगाच्या न्हू म्हाका एक म्हजी म्हणली खाशा परजा जाय. त्या परजेक हांव स्विकार करता. कशें? त्या परजे खातीर हांव वत्तें मोल दिवंक तयार आसा. म्हज्या पुताचें रगत व्हारून न्हू ताका स्विकार करूंक तयार आसा. पूण तुवें थंयच्यान भायर सरचें भायर पडिचें. तुवें नितळ निर्मळ निश्कलंक जिवीत जियेचें. आनी ती जिवीत जिवोवच्याक तुका गरज आशिल्लें सगळी हांव दितां. तुका म्हज्या वेंगेंत घेता. आतां 7व्या अध्यायाचें पयलें वचन वाच ब्रदर. म्हज्या मोगाच्यान असल्यो बसवण्यो आमकां मेळ्ळ्यात देखून कुडी आनी आत्म्याच्या सर्व अशुद्धपणांतली आमी आमकांच नितळ करून घेवया आनी देव बिरांतीन आमचें समर्पण संपूर्ण करून प्रयत्न करूया. पळया कुडी आनी आत्म्याचें. कूड आसा आत्मो आसा. ह्या दोनूय आमची नितळ निर्मळ निश्कलंक करूंक आसा.
दोनांयचे नितळ गरजेचे. आमची कूड नितळ सांबाळूंक आसा. त्या विशयान मुखार केदळ आमी संद्राप मेळत देवळार उलया. आतां कूड आनी आत्मो दोनी नितळ उरचे आनी ते आमी देव भिरांतीन हांगा पळया परत्यान तिके वाच ब्रदर ते देव भिरांतीन आणि देव भिरांतीन आमचे समर्पण संपूर्ण करूंक प्रयत्न करूया. हांगा समर्पण आमचें समर्पण ऑफकोर्स डेडिकेशन ऑर कॉन्सक्रेशन म्हणलो अर्थ दिता. पूण इंग्लिशांत लेट अस परफेक्ट आवर होलिनेस इन द फियर ऑफ गॉड. होलिनेस इन द फियर ऑफ गॉड. आमचें पवित्रपण हांगा समर्पण म्हणून कोंकणींत वर्ड यूज केला. इंग्लिशांत perfect, let us perfect our holiness in the fear of God. In the fear of God. आमी थरथरून म्हणल्यार बरी आमचें पवित्रपण संपूर्ण येतेक पावूंक आसा. संपूर्ण येतेक पावूंक आसा. त्या देखून मोगाचें न्हू. आतां आमी दुसरें पेद्रूचें दुसरें पत्र 1 अध्याय 3 वचन आमी वाचलें. 4 वचन वाचलें गी. परत्यान एक फावटी वाचया. 3 आनी 4 परत्यान वाचया. परत्यान 3 आनी 4 स्वंत महिमेंत आणि सुखांत भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमचे जिणयेक आनी खरे भक्तीक गरज असलें सगळें दिलां. ह्या आपोवण्या वरवीं अदीक वर्ती आनी मोलादीक देणी ताणें आमकां दिल्यांत. हांचे वरवीं कुसद्या अवगुणांनी भरोवन गेल्ल्या संवसारांत सुटोवन देवाच्या सैमाचे तुमी वांटेली जायशें केलां. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आतां तुमी म्हाका सांगतात की हे 2 उतरां, हे 2 वाक्य आमी कितें वाचलें तातूंत कितें पुरो आटापूण आसा म्हणलें तितकेशें आमी नियाळया. देवान आमकां आपोवणें दिलां. पयल्या सुवातेर देवान आमकां आपोवणें दिलां. आपोवणें कित्या खातीर दिलां? पवित्र आनी कथावीण संचार. हे वाक्यच आमी नियाळया. हे वाक्य आमी नियाळया. आपल्या स्वंत महिमेची आनी सुखाची भागीदार जावच्या खातीर म्हळ्यार टू शेअर इन हिज ओन डिवायन ग्लोरी, इन हिज संत महिमेंत ग्लोरी अँड गुडनेस. ग्लोरी अँड गुडनेस हातूंत भागीदार जावचे. आपली वळख दिल्या. सो देवाची वळख भोव गरजेची. त्या देखून आमकां गरज असलें सगळें ताणें दिलां. 4थ्या वचनांत आमकां आयकूंक मेळटा ह्या खातीर ताणें कितें दिलां? वर्ती आनी मोलादीक देणी दिल्यांत. कितें? ग्रेट. म्हळ्यार ग्रेट. वर्ती ग्रेट. मोलादीक precious promises, precious gifts म्हणटात. फॉर वॉट? टू लिव्ह ए लायफ. पळय हांगा लायफ म्हणलो वर्ड आसा इंग्लिशांत. लायफ अँड गॉडलिनेस. एक GNB गुड न्यूज बायबलांत ट्रान्सलेशन आसा टू लिव्ह ए ट्रुली रिलिजियस लायफ. रिलिजियस लायफ अँड holiness. ट्रुली रिलिजियस लायफ. ते हांवें मागीर पळयलें ताका. रिलिजियस लायफ विंगड आमी आमकां मस्त जाण रिलिजियस भाव भयणी आसात न्हय. रिलिजियस ब्रदर्स सिस्टर्स आसात. रिलिजियस लायफ आनी स्पिरिच्युअल लायफ. मोगाच्या भाव भयणीनो मस्त व्यत्यास आसा रिलिजियस लायफाक आनी स्पिरिच्युअल लायफाक. म्हाका आनी तुका रिलिजियस लायफाक तांकांय हांवें सांगचें रिलिजियस ब्रदर्स आनी सिस्टर्स कोण म्हणटा न्ही
तांकांय रिलिजियस लाईफ नाही, देवान आमकां आपोवणें दिवन असते स्पिरिच्युअल लाईफ. समजलें तुमकां? आध्यात्मिक जिविताक देवान म्हाका आनी तुका आपोवणें दिवन अशें आध्यात्मिक जिविताक, आत्मीक जिविताक. जर तर म्हजे थंय आध्यात्मिक जिवीत, आत्मीक जिवीत ना, म्हाका ससनाचें जिवीत ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Praise Lord. the प्रेज Lord. द लॉर्ड. Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड. Praise the Lord. तर आतां आमकां सारकें गोत्तशें ही दोन उतरां आमी नियाळटना आमकां मस्तू गरजेचें, मस्तू सांगत्यो आमी नियाळूंक आसा. मस्तू सांगत्यो आमी नियाळीचे मोगाचें न्हू. कितें पुरा नियाळूंक आसा? पयली देवाची सकत, देवाची सत्ते वरवीं मात्र हांव आनी तूं क्रिस्तांव जावंक शकता. नाजाल्यार नांवाक फ्रांसीस लोबो वय, नांवाक हांव क्रिस्ती आवय बापायचो भुरगो वय, पूण म्हजे थंय तें देवान फावो करचें आत्मीक जिवीत आसिना. तशेंच आमकां देवान कितें पुरा गरजेचें जाय, आमकां कितें हें जिवीत, हें आत्मीक जिवीत जिवोवच्या खातीर कितें गरजेचें तें पुरा दिलां. ग्रेट अँड प्रेशियस म्हणटा इंग्लिशान. कोंकणीन सेम आसा, वर्ती आनी मोलादीक मोलादीक. दिल्ल्यान. पळय, एक शिकवणदार अशें सांगता मोगाचें न्हू, वर्तें आनी मोलादीक दोनूय सांगात आसचें कश्ट खंय. आतां पळया, ग्रेट ग्रेट म्हणटना थोड्यो संगत्यो ग्रेट आसूंक पुरो. आतां आमचो हिमालया पर्वत ग्रेट न्हय, बट इट्स नॉट व्हॅल्युएबल, मोलादीक न्हय. तशेंच मोलादीक थोडीं वज्रां, वैडुर्यां, माणकां, मोतयां मोलादीक, पूण मस्तू नान तीं, ग्रेट नान. पूण हांगा देवान आमकां दिवन आसचें वर्ती आनी मोलादीक बसोवणें म्हणटना त्यो दोनूय सांगात आसात जाल्ल्यान भारी वर्तें तें आमच्यान आटापूंक साध्य ना. देवान आमकां कितलें वर्तें हें दिलां, त्यो बसोवण्यो म्हणल्यो आमकां आटापूंक साध्य ना. ते आटापूंक आमी जाणा जायचे जाल्यार पयल्या सुवातेर आमकां पवित्र आत्म्यान आमचे अंतस्करणाचे दोळे उक्ते करिजे, आमचे काळजाचे अंतरंगाचे जाणवाय उक्ती जायजे. आमकां समजणी जाय, जाणवाय जाय, ज्ञान जाय, बूध जाय, अर्थ कणकाणयो. पळया आतां हांगा वर्ते म्हणटा पयल्या सुवातेर जिवीत, लायफ. लायफ म्हणटाना मोगाच्या भावांनी भयणी, आमी सादारण जावन कितें काण घेता, कितें समजून काण घेता? लायफ म्हणटाना, जिवीत म्हणटाना कोणी सांगवे जाप दिया बेगी. कोणी सांगतात लायफ म्हणटाना कितें म्हणना? हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Praise Lord. the Lord. सांगतात लायफ म्हळ्यार कितें? Life is given by God. पळय, आतां लायफ म्हणटाना सगळ्यांतय लायफ आसा न्हय गे? होय. सगळ्यांतय लायफ आसा. ताका क्रिस्तांतय आसा, अक्रिस्तांतय आसा. आमच्या क्रिस्ती भाव भयण्यां मदें सगळ्यांतय आसा. होय की न्हय? होय. दोन तरांचें, तीन तरांचें जिवीत म्हणवेत आमी. जिवीत म्हणटाना कितें आसा? पयल्या सुवातेर आतां नॅचरल लायफ. हांव आतां जिवंत आसा, तुमी आमी पुरा जिवंत आसा, होय की न्हय? तेंय जिवीत. दुसरें जिवीत आध्यात्मीक जिवीत. तें जिवीत हांगा उलोवचें ससनाचें जिवीत. ससनाचें जिवीत सगळ्यांक आसा गे? ना. ना. ससनाचें जिवीत सगळ्यांक ना.
प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. कृष्णाचे जिवीत सगळ्यांक त्या देखूनच जिवीत म्हणटाना देवान आमकां हें जिवीत फावो केलां तें आमी सारकें जाणा आसा. आतां पळया, हांव देखून हांवें तुमकां सांगलें हांव जिवंत आसा, तुमी पुराय जिवंत आसा. हांवें जिवंत आशिल्लें जाल्यार म्हजें तें कितें आशिल्लें? जीव असू दे. जीव म्हळ्यार कितें? श्वास. म्हाका कूड आसा पळय की न्हय, होय. म्हाका कूड आनी आत्मा. कितें आशिल्लें? आत्मा. आत्मा. आत्मा आशिल्लें. म्हजे तावन आत्मा गेल्यार म्हजी कूड कितें जाता? निर्जीव. मरण, निर्जीव जाता, मरण पडता, होय की न्हय? होय. होय. तशेंच मोगाचें न्हू, म्हजे थंय आत्मो आनी कूड आसा. हो आत्मो जिवंत जायचे जाल्यार प्राण, देवाचो प्राण आमचे थंय आशिल्ले. देवाचो आत्मो म्हाका एक्टिवेट करचे, ना जाल्यार हांवच्या सैमाचो जाता. कितें जाता? हांवचो सैमाचो. म्हजे थंय खाली कूड आनी आत्मो आसता, म्हजे थंय देव सैम आसिना. पयलो कोरिंथीयांक बरयल्लें पत्र 15वो अध्याय 40 आनी 5 वचन तिके वाचा. 1 Corinthians chapter 15 verse 45. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पयलो मनीस आदाम एक जिवी जालो, पूण निमाणो आदाम जिवीत दिता तो आत्मो जालो. निमाणो मनीस, निमाणो जिवीत दिता तो आत्मो जालो. हो आत्मो जेजू आमकां जिवीत दिवचो आत्मो जालो. जर तर म्हज्या आत्म्याक ह्या जिवीत दिवच्या आत्म्यान जीव दिना जाल्यार हांव खाली कूड आनी आत्मो म्हजे थंय उरता, म्हजे थंय ससनाचें जिवीत ना. म्हाका हें जिवीत जाय. जेजून पवित्र आत्मो म्हजे थंय घालून म्हाका नवो आत्मो म्हजे थंय घालून म्हाका नव्यान रचून हाडूंक जाय. नाजाल्यार जें कितें रक्तमांसाचें तें रक्तमांसाचेंच. जेजून देखून सांगून आसचें, जुआंवचो 3रो अध्याय 3रें वचन आनी 5वें वचन वाचा, 6वें वचन वाचा. जुआंवचो 3रो अध्याय 3रें वचन आनी 6वें वचन. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतत हांव तुका सांगता, परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक शकचें ना. रक्तमांसांतावन जल्मता ते रक्तमांतच, आत्म्यातावन जल्मता ते आत्मीक स्वरूपाचें. प्रेज द लॉर्ड. कळ्ळें गे आतां? जिवाचो अर्थ कळ्ळें गे, डिफरन्स. जर तर रक्तमांसाचें कितें आसा, म्हज्या आवय बापाय तावन हांव जल्मला, हांव रक्तमांसाचो, म्हजे थंय कूड आनी आत्मो आसा. हांव पवित्र आत्म्यान जल्माक हाडिल्लो जावना. देखून जेजून सांगचें, आत्म्यान आनी उदकान तुमी जल्माक आयिल्ल्या करीत तुमी देवाच्या राज्या भितर सरूंक शकना. तुमचे थंय जिवीत ना, तुमचे थंय ससनाचें जिवीत ना. तुमी पवित्र आत्म्यान जल्माक येजे. त्या देखून मोगाचो न्हू, हांगा आमकां देवान जिवीत दिवच्या खातीर वर्ती आनी मोलादीक देणी दिल्लीं आसात. अति वर्ती आनी मोलादीक देणी. ती कितें? पयल्या सुवातेर तुमी आतां पयलें जेम्स पेद्रूचें 2रें पत्र 1लो अध्याय तितके पयलें वचन वाचा. 2 पेद्रूचें 2रें पत्र 1लो अध्याय 1लें वचन. जेजू क्रिस्ताचो सेवाक आनी धर्मदूत जावन आसल्या सिमांव पेद्रून आमच्या देवाचे आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे नितीवंतपण करतले सत्येन भावार्थाचे देणे आनी आमचे सवे
समासम हक्क जोडल्याक बरोवचे देवान आणि आमच्या सम्य पुरो आता थंय कितें आसा कोंकणींत आमकां तितके कस जाता पेद्रू कितें म्हणटा आसा you too have received faith as precious as our faith. इंग्लिशांत कितें आसा उत्ता की तुमकां आतां कोंकणींत हांवें सांगिल्लें उतरां पळयात तशें आसत गे म्हणून समसमपणांत म्हणलें वर्ड यूज केलां पूण ए फेथ वीच इज एज प्रेशियस एज आवर्स म्हणलो ना. अरे पेद्रू म्हणटाच आसा आमकां प्रेशियस फेथ आसा आनी तोच प्रेशियस फेथ तुमकांय फावो जाला. आता ह्या प्रेशियस फेथा मार्फत देवान आमकां वर्ती आनी मोलादीक देणी बसयल्ली आसात बसोवण्यो बसयल्ल्यो आसात आनी ती देणी कितें आमी जाणा जावंक आसा त्या भावार्था मार्फत. पयल्या सुवातेर म्हाका आनी तुका प्रेशियस फेथ गरजेचो. जर तर म्हाका प्रेशियस फेथ ना आमकां भावार्थ आसा म्हणटा आमी पूण पेद्रून सांगचो भावार्थ दुसरो प्रेशियस फेथ. वेदर वी हॅव दॅट प्रेशियस फेथ त्या प्रेशियस फेथ वर्थ मोलादीक प्रेशियस मोलादीक भावार्थ आमकां आसा गी. त्या मोलादीक भावार्था मार्फत देवान आमचेर वर्ती आनी मोलादीक भासवण्यो आर गिफ्ट आनी एक वर्षन गिफ्ट म्हणटा देणी आमकां दिल्ली आसात. ती देणी साबार आसा साबार देणी आसतात. ती देणी आमकां फावो जाल्ल्या वेळार मात्र आमी त्या देवाच्या उतरा प्रकार ह्या संवसाराच्या कुसड्या अवगुणांनी भरिल्ल्या संवसाराचेर आमी जैतेवंत जाता आनी जैतेवंत जावन देवाच्या महिमेची तुमी संत महिमेची आनी सुखांत देव गॉडलिनेस म्हणटा सुखांत ते वर्ड गॉडलिनेस म्हणलो वर्ड यूज केला. सुखांत आमकां भागीदार केला. देव सैमाची भागीदार केला. देवाच्या महिमेची भागीदार केला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मगाच्यान त्या देखूनच वेळ जालो दिसता न्ही. एक मिनिट ब्रदर ना आमची मस्त आसा मस्त वर्ड आसा. आज हांगा रावया आमी. हे प्रेशियस फेथ ते उतरां तुमी तितकेशे एक एकच पॉइंट्स तितके नियाळा. आमकां कितें आज ते 2, 3 and 4 वर्स तितकेशे तुमी नियाळोवंक प्रयत्न करा. भोव गरजेचे मोगाचे न्हू. आमी इन डेप्थ वचना जाल्यार आमकां समजणी मेळना आनी आमी चुकींत आसतले. मस्त सांगत्यो आसात देवान आपल्या महिमेची भागीदार आमकां केल्यात. आपल्या देव सैमाची महिमा विंगड देव सैम विंगड आनी कित्या खातीर केलां ह्या संवसाराच्या कुसड्या अवगुणांचेर आमी जैतेवंत जावच्या खातीर. कितें मेळेपण आसा कुसडाय आसा कशें तें सळक म्हणटा सळक न्ही चिखलांत आसल्यार तें चिखलांत राविना तें वयर येता. आमच्या संवसारान भोंवतणी आमकां बुरशेंच आसा वयर. आमच्या भोंवतणीचो संवसारच भोव कठीण बुरसो वयर पूण आमी त्या बुरशेपणांत रावंक ना. आमी वयर येवंक आसा. आमी देवाची परजा विंगड केल्ली म्हणून आमी हेरांक दाखोवच्याक आसा. तें दाखोवच्या खातीर आमकां देवान इतली देणी दिल्यान मुखल्याक तें हांव तुमकां सांगता. कितली पुरा वर्ती देणी दिल्यान म्हणलें हांव तुमकां सांगता. त्या वरवीं आमी पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक आमकां फावो जाला. एक मात्र आज हांवें तुमकां दांबून सांगिल्लें आसा उडास दवरया मोगाचें न्हू. आमी पवित्र जाल्ल्या शिकोवणूच पवित्रपणा विशयांत पवित्रपणा बगर आमी देवाक पळोवंक शकना. पवित्रपणा बगर आमी सर्गीच्या राज्यांत वचूंक शकना. मस्त गरजेचें जाता तितलें आमी मागया. मस्त आत्म्यान आसतात मोगाचें न्हू. मस्त आत्म्यान आसतात आमी मस्त मागया. स्वताची शिकवण सगळ्यांक मेळून दी. सगळी पवित्रपणाचें जिवीत आपणावन दीत. सगळ्यांच्या पवित्रपणा खातीर मागया. पयल्या सुवातेर आमी पवित्र जावया
हांव पवित्र जाल्यार आनीकल्याक पवित्र करूंक हांव शकता. देवाच्या कृपेन मागूंक तरी शकता. ऍटलिस्ट आमच्या मागण्या मार्फत मस्त आत्मे बचाव करूंक प्रयत्न करया. पवित्रपणा बगार कोणूच देवाक पळोवंक शकनात. हे आमच्या काळजांनी ओंपलेले जावं दी, रोंबुल्लें जावं दी, किरलोवन दी, फळ दिवं दी. देव तुमकां हे पवित्रपणाचें जिवीत फाव करून दी. हेंच म्हज्या मागणें तुमचे खातीर सदांच मागताच आसा. मोगाच्यान ही शिकवण आमी आयकतना देवाच्या उतरान सांगत आसा. हांवें तुमकां एक उतर एम्फसायज केलें, डिवायन पावर. डिवायन पावर ताचे विशयान ती सांगतलो हांव. डिवायन पावर म्हणटना हें उतर हांव हांगात हांव तुमकां सांगतना देवाची सकत तुमचे थंय वळटा. तुमचे थंय कितेंय पिडा शिडा आसा तुमी गूण जातात. हांवें कांय सांगिल्लें म्हणना. देव गूण करता. देव तुमच्यो गरजो लाभयता. देव तुमची मागण्यो लाभयता. कित्याक आमी देवाक महिमा दिवच्या खातीर देवाचें जिवीत आशोवन मागून असो, शिकवण घेवन असो. त्या देखून इतली खात्री दवरा, शिकवण तुमी आयकतना सबार जाणांक तुमकां गूण जाता. सबार जाणांक तुमकां बरेपण लागता. तुमची मागणी फाव जातात. सगळ्यांक तुमकां देवाचे आशिर्वाद हांव मागता. देव बरें करूं. थँक यू व्हेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Thank you.